मोगाच्यानो आम्ही आता कुर्साच्या वाटेचे भक्तीपण नियाळया. प्रस्तावण. म्हाका कित्याक कश्ट येतात? हांवें कितें चूक केल्या? निरापराधी कश्ट जातात. कश्ट कित्याक आसोत? संवसाराचे सुरवेत तावणूच असले सवाल उदेले तरी आज पर्यंत ह्या सवालाक जवाब मेळूंक ना. तर आज आमी समजतां की कश्ट मिस्टेरस जावन उरला. ह्या सवालाक कुर्सा शिवाय दुसरी जवाब ना. देवा, हे कश्ट संकश्ट तुवें म्हाका कित्याक दिल्यात? पूण विचारल्यार देव मौनपणी आपलें बोट कुर्सा कुशीन जोखून कुरीस आमकां दाखयतलो. कश्टांच्या वेळार जेजू उमकाळच्या कुर्साचेर दिश्ट घाल्यार कश्टांचो मिस्तेर थोड्या मापान आमी समजोंक शकतले. हांव सुरवेल्लें प्रार्थन. मोगाळा बापा, मनशान बाचाव जावन सासणीक जिणी जियेजे म्हूण तुजी खुशी. मनशा थंय तुका असलो अपरमीत मोग आनी काकुळट तुज्या पुता क्रिस्ता मुखांत्र तुवें दाखयली. आमकां बचाव करूंक तुवें विंचली. तीच तुज्या पुताच्या कुर्साची आनी कश्टांची वाट. सोम्या जेजू, आमचे कश्ट तुज्या कश्टांचो ल्हान एक वांटो. तुज्या कश्टाद्वारे आमकां सासान जिवीत लाभलें. आमच्या कश्टाद्वारे आमी आमच्या जिविताचें उणेपण समजून संपूर्णतेचे वाटेन सोमकोंक आमकां फोव कर. आमेन. मुसोशी कोणा शेता आपणात सीन कातोरुदी पुरी सापलो कांदार घेऊन ओ पाटल्यान मुच्या येवदी कुर्सातय हांव पातयेरी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुका. हांव कुर्साक पोटलून धरता कुर्सातय हांव पातयेरी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुका. हांव कुर्साक पोटलून धरता. पयलेच तेसांव जेजूक मोरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बागेंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. जेजूचेर मोरणाचें फर्मान वाचतना मोरणांत हांव सुकोवन घेवंक वा तें फर्मान रद्द करूंक तो तांचे लागीं विनंती करिना. तें फर्मान तो कुशेन स्विकार करता. ताका जामीन रावूंक कोणीच नात. तो एकसुरो. पूण बाप ताचे सांगात आसा म्हणली ताची दृढ पातयेनी. मोरणाचें फर्मान स्विकार करतना देवा बापाचे सोडवण्याचें योजन ताचे मुखांत्र जारी जावचें ताका दिसता. हे समाजेन सबार पावटी हेर आमचेर अपराध मांडटात. आमी निर्दोशी जाल्यार चुकीदार म्हूण सांगतात. आमी कितें करता? तांचे लागीं रागार जाता. त्या वेळार जेजूची देख आमच्या दोळ्या मुखार येता. क्रिस्ता सारक्या स्पिरितान जियेल्यार क्रिस्ताच्या जैता बरी आमकांय जैत लाभतले. मागणें. जेजू, सबार पावटी हेरांतावन आमी आशेनांतलेंच आमकां मेळ्ळां. तें स्विकार करूंक आमकां कश्ट मारतात. त्यावेळी आमकां निराशा आनी दूख भोगता. जेजू,
आमकां खालती कर. तुजे कुशे प्रमाणे जिवोवंकू आमकां कृपा दी. प्रत्येक जावन कुटुंबांत आनी शेजाराक खालतेपणान जियोवंकू आमकां फोव कर. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय घाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. Cristasu mokto, kosoto atatsu, visrum kona zaito, mit menas lolo. Cristasu mokto, kauneta bunkur saporian moktane kelo, mogaso samskar tane moganam kadilo. Cristasu mokto, Cristasu mokto, kosoto atapsu, visrum kona zaito, mit menas lolo. Cristasu mokto. दुसरें स्तेसांव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडयले सगळो संवसार. नियाळ सोम्यान मोर्नाचे फर्मान स्विकार करून थोड्याच वेळान ते मोर्नाचे फर्मान जारी करचे खातीर कुरिसी स्विकार केलो. ताची कूड नित्राणी जाल्या तरी तो कुरीस खाण घेता, जावन एक संकेत मनशा कुळाच्या पातकांचे जडाय असो. आमचे हर एकल्याचे पाताक तातूंत आसा. हर एक पाताक ताच्या कुर्साची जडाय सडयता. त्या कुर्सा वरवीं संसार पातकांत हांव सुटका जोडटा म्हणून तो जाणा. आज आमकां हे समाजेंत कुरीस मेळटात. बरें करतानाय कुरीस मेळटा ते आमी आशेनाव. तरी आमच्या खांद्यार कुरीस दवरतात. त्या कुर्सा खांद मारया. त्या वेळी आमी आमकांच एक सवाल विचारया. आमी हेरांच्या खांद्यार कुरीस दिल्यात ती? मोसोर आनी हाग्याक लागून हेरांचें नांव आमी पाड केलां गी? मागणे सोम्या जेजू, आज तुजी देख घेवन आमी आशेताव. पुरपूर नासतना, दुस्सा नासतना, रागार जाय नासतना कुरीस स्विकार करूंक कृपा दी. आमच्या घरांनी कश्ट येताना भावार्थान तिरासान सांबाळूंक आनी कुटुंबाची जबाबदारी कुशेन पाळूंक आदार दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय घाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चिंतूंक ना देखूंक ना एक दोळ हांवें भोगूंक ना. असलो अपरमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना एक दोळ हांवें भोगूंक ना. असलो अपरमीत मोग जेजू सो अपरमीत मोग जेजू सो अपरमीत मोग. तळ नासलो गड नासलो उंचा एक मेळ नासलो जेजू सो अपरमीत मोग. चिंतूंक ना देखूंक ना एक दोळ हांवें भोगूंक ना.
असलो परमीत मो चिंतूंक ना देखूंक ना ये दोळ हांवें भोगूंक ना असलो परमीत मो. तिसरें तेसांव जेजू पयले पावटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बागेन खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ आमचे बरीस जेजू एक मनीस आतां आपलें देवपण लिपोवन मनशा सायबान तो कश्टाता. कुडींत ताच्या प्राण ना. पातकांच्या बोगसाण्यापासून कुडींतले रगत आनी उदक वाळून गेलां. कुरीस वेंगून धरूंक ताका जायना. तरी आपले मिसांव पोंताक पावूंसो ताचो शेवट जारी करतना पडोंक आसा. पडणी सोलवणी न्हय. जेजू पडलो पूण तो उठलो आनी मुखली वाट समकालो. ताची दिश्ट कालवारीचे तुदयेर आसा. थंयसर ताणें आमचे पाताक नाश करूंक आसा. सैतानाची पदवी मोडूंक आसा. ह्या पासून आखेर पर्यंत झुजचें ताचें साधन. आमी आमच्या जिणेच्या कश्टा पोंदा पडटा. हे कश्ट वावोंक म्हजे वरवीं साध्य ना अशें चिंतून निराश जावन भरवसो सांडटा न्हय. पडणी जैताचें मेट हे समजून उठोवंक प्रयत्न करतना जेजू आमचो हात धरून आमकां उठयता. आमची अस्कत काय तो जाणा. आमच्या कुटुंबाची वडिलां कुटाम सांबाळचें काम कश्टांचें म्हणून चिंतून कुटुंबाच्या जबाबदारेंत आळशी जातात. इस्कॉलाचे लिसांव कश्ट म्हणून विद्यार्थी शिकनासतना रावतात. सोम्यान आमकां बोळ केलां देखून ताच्या बोळान आमी फुडें सरया. मागणें जेजू आमी पडतना आमकां उठय. तुज्या हाताक धरून चलोवंक आमकां शिकय. सोम्या काकूट आमची कर. सोम्या काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय खाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. चवथें तेसांव जेजू आपले आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ जेजूची मोगाळ आवय, जेजूक भावार्थान आनी देवाच्या मोगान व्हड केली ती आवय ताका खुर्सा वाटेर भेटता. एकामेका तांकां उलोवंक जायना, पूण तांची दिश्टच जावंक पावता तांचे उलोवणे. तांच्या काळजान आसचीं बोगणां तांच्या मुखा मुळार व्यक्त जातात. मोरयेक भोगली ती दूख कोण वर्णूंक सकत. मोरी सर्व सोसून व्हरता, सोंसणिकायेचो सागोर ती. जेजू तेंपलान सुकोवन गेल्ल्या वेळार जेजून तिका म्हणलें,
हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात वे? आनी आतां त्या खुर्साच्या वाटेर आपले दुखेस्त आवय कडेन तो म्हणटा, मनशाच्या फातका खातीर हें सर हांवें सोंसिचें म्हूण तूं नेनायगी? कुटुंबांत आवय भोव सोंसणिकायेची व्यक्ती. सोंसणिकाय तिचो विशिश्ट गुण. जर आवय सोंसणीक जायना, त्या कुटुंबांत समाधान आसचें ना. तिका सोसूंक मेळटा आपल्या पतीताव आनी भुरग्यांताव, तरी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर ती तिचो जीव दिता. आपणाक कश्ट आयल्यारी व्हड न्हय, भुरग्यांचें जिवीत बरें जायजे म्हूण ती आशेता. मागणे. जेजू, कश्टांच्या आमच्या सोम्याक सर आवयांचेर तुजें बेसांव घाल. प्रत्येक जावं कुटुंबा खातीर आपलो जीव झरोवन आतां उतार प्रायर पावल्या आवयांचेर भुरग्यांनी तांची निर्लक्षां करिनाशें तांकां फोव तो मोग दिवन तांची जतन घेवंक बरें मोण तांकां दी. सोम्या काकूळट आमची कर, सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय खाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. कुर्सा मुळी दुखी माता कंतीस चिंतेस्त उबी रावता. पुतू कुर्सा काढता. आस्कार उस्कार ती सर सोडता. कंतीन बुडोवन रुदाण करता. भाली काळीस आपसिता. पांचवें तेसांव सिरेणाचो सिमांव जेजू कुरीस वोवंक कुमोग करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्या तुवें तुज्या भगेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. सिरेणाचो सिमांव एक सादो मनीस तरी आज पर्यंत आमी ताचो उगडास काडटा. कित्या पासो? कितें विशेष ताणें केलें? जुदेवांच्या भियान लागून जेजूच्या कुर्साक ताणें खांद दिलो. आपूण सोडवंदारचो कुरीस ववयतना व्हड एक म्हत्वाची करणी करतलो म्हूण तो नेनासलो. ताका लज आनी अवमर्याद जाली आसतली. सोम्याच्या कुर्साक हात दिवचो ताका लागुल्लें वट्टें भाग म्हणलेंच ताका कळीत नातलें जावंक करो. पूण ती सिमांवची करणी सोम्याक वट्टी. सोम्या ताका आशिर्वादांनी भरलो. सिमांव ताचे कुमकेक लागून आमचे मोदें अमर जाला. आमच्या बऱ्या करण्याचो उगडास मुखल्या जनांगाक आमी सोडून वेते लावंगी. जेजूक सैत कश्टांच्या वेळार कुमकेची गरज पडली. कित्या तो मनीस जावन कश्टांत ना, तर म्हाका आनी तुका हेरांची गरज पडची ना. म्हाका कोणाची गरज ना. हांव म्हजे इतल्या कसं जियोंक शकता अशें आमी चिंताव जाल्यार आमी वास्तवीक जिविताचेर नासतना आमच्या सूख चिंतपाचेर आसाव. कित्याक एका न्हय तर एका दिसा आमकां पेल्याची गरज पडटा. मागणे. सोम्या जेजू, आमच्या कुटुंबांत एकामेकाच्या गरजांनी पावोवंक शेजारा वाड्यांत संपूर्ण सहकार दिवंक कृपा दी.
कुमोक करूंक आनी कुमोक स्विकार करून बरें मोड दी. सोम्या काकूल तामची कर, सोम्या काकूल तामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय खाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. म्हज्या ल्हाना पावडा कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना पावडा कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. हांव भुकेलो तुमी खावंक दिलें, हांव ताणेलो पियेवंक दिलें. भोगातें रास म्हज्या सर्गीच्या बापाचें. म्हज्या ल्हाना पावडा कितें तुमी केलें, म्हाकाच तुमी केलें. सोवेस्तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ रक्तान आनी घमान भरलेले जेजूचे मुखामोळ वेरोनिका धैर्यान पुसता. देवाचो मोग काकुळत आनी बोक्साने पासारचे जेजूचे मुखामोळ रक्तान भरला, विद्रूप जाला. सर्व लोकांक आकर्षित केल्ले ताचे मुखामोळ आतां सर्व आनी कांटाळचें जाला. साबारांचे दिश्टीक जेजू अपराधी, तरी हेर साबारांक जेजू निरपराधी म्हणून कळीत जाला. कितेंच सूख करिनासतना सता निती खातीर कश्टोवच्या जेजूचे मुखामोळ पुसून थोडो सुशेग ताका दिवंक वेरोनिका आशेता. ती दयाळ करणी तिने केली. जेजूचें व्हडटें इनाम तिका फोव जालें. आज जेजूचें मुखामोळ पुसूंक आमकां मेळाशें ना. हर एक मनशा थंय देवाचें प्रतिरूप आसा. आमचे भोंवतणी रक्तान भरलेली मुखामळां न्हय तरी खंतीन, बेजारायेन, निराशेन भरलेली मुखामळां आसात. संतोश आशेवची मुखामळां आसात. असल्या मनशां लागीं दोन शब्द उलोवंक तांकां संतोश दिवन तांची मोतीची जडाय हळू करन आनी एक वेरोनिका जावं आमकां वेळ आसा गे. जेजू थंय दूख पावोवन कश्टोवच्या पेल्या थंय दया दाखोवन तर तातूंत कितें बरेंपण आमकां मेळात. मागणें सोम्या आमच्या दोळ्या मुखार कश्टोवच्या मनशांक आमचे ताकी पुर्ती कुमोक कर. आमी आनी एक सिमांव आनी वेरोनिका जावंक आमकां बरें मोड दी. सोम्या काकूल तामची कर, सोम्या काकूल तामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय खाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. हर एक दीस हांव तुजे समोर रावतलो, ये सोम्या मुखामुखी. हर एक दीस हांव तुजे समोर रावतलो, ये सोम्या मुखामुखी. भक्तीन जोडून दोनी हात मुजे हरसूंच्याक सोम्या दिसपडटे. तुजे समोर रावतलो, ये सोम्या मुखामुखी. हर
एक दीस हांव तुझे समोर रावतलो येसोम्या मुखामुखी. सातवे स्तेसांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ जेजूक ताच्या खांद्यार दिल्ल्या कुर्साची जडाय परत्यान परत्यान ताका पडाशें करता. खंयच्या कुर्सा पोंदा तो पडटा त्याच कुर्सा वरवीं तो मरण नास करता. आतां पाताक ताचेर झूज मांडतें आसा, पूण तो पातकां विरोध झुजता. तो कुर्सार मोडतना पाताक सलवाता, देखून तें मरण वेंगूंक तो वेता आनी आपल्या निर्धारान तो थीर रावता. सैतानान ताका थाळण्यो धाडन कुर्साची वाट सांडून वैभवाची वाट धरूंक नाडलें, पूण तो थाळण्यान सांपडोंक ना. ताच्या बापाची कुशी पाळचे ताचे खाण म्हूण तो समजता. बापाची कुशी पाळचे खातीर पडलेले थाव तो उठता. मागणे सोम्या आमच्या जबाबदारेंत कश्ट आकांतांनी समस्यांनी आमी धैर्य सांडता. ह्या वेळार तूं आमकां सांडिनाका. तुज्या सांगात आमी पैन करतना आमी खरेंच धैर्यान आनी भरवशान भरता. सोम्या तुजेर पातयेन आमी चलता. आमकां वाट दाखय. आमचे वाटेक तूं जा उजवाड. हेरांक वाट दाखोवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय घाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. मुजो रक्षक तुझाशी जाल्या कोणाक हांव भियेव सोडा तूं सरशीन आसतना. मुजो रक्षक तुझाशी जाल्या कोणाक हांव भियेव सोडा तूं सरशीन आसतना. सोमी म्हाका पोसता कांय ना उणें म्हाका. तने तणासले कडेन सोरो म्हाका दिता. मुजो रक्षक तुझाशी जाल्या कोणाक हांव भियेव सोडा तूं सरशीन आसतना. मुजो रक्षक तुझाशी जाल्या कोणाक हांव भियेव सोडा तूं सरशीन आसतना. आठवे स्तेसांव जेजू जेरुजलेच्या श्रेयांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ जेजू कुरीस व्हावून वेता आसतना लोकांचो व्हड पुरशांव ताचे सांगाता समकता. आतां जेजूचे दुस्मान संतोष पावतात, हेर दूख भोगतात. जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक तांच्या कश्टांच्या सोम्याक पळोवन व्हड दूख भोगता. व्हडल्यान ती रडतात. ह्या स्त्रियांक जेजूची दया दिसता, पूण जेजूक तांच्या पातकांची दया दिसता. देखून तो म्हणटा, रडा तुमच्या पातकां पासून. कोश्टोन कांगाल जाल्लो मनीस हेरांक बुजोवंक शकना, पूण जेजू आपूण कश्टातना हेरांक बुजयता, हेरांची दया पावता.
मागणे. सोम्या जेजू, कुर्साची वाट समकताना सैत पाताक रडोंक तूं आपोवणे दिताय. पाताक रडल्या सोडवून आमकां लाभता म्हणलो संदेश आमी घेताव. सोम्या, तुझे कश्ट पळोवन तुजी दया पावताना आमच्या दोळ्या मुखार कश्टतेल्यांक दया दाखोवंक आमकां शिकय. हेरांचे पाताक आमकां वेगळी दिसता, आमचेच पाताक आमकां दिसचे भोव सवकास. आमच्या पातकांची खरी दूख आसा करचें अंतस्करण आमचे तें रस. अंतस्करणाच्या ताळ्याक सदांच खाण दिवंक आमकां शिकय. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. कष्टातेल्या नोयेया, वजन भोगतेल्या नोयेया, दितलो विशे हांव तुमकां. कष्टातेल्या नोयेया, वजन भोगतेल्या नोयेया, दितलो विशे हांव तुमकां. सरकाळ सोम्या हरसितलो, करूंक ताची स्तुती. ताचे थंय संतोष भोगतलो, नियाळ ताची कृती. कष्टातेल्या नोयेया, वजन भोगतेल्या नोयेया, दितलो विशे हांव तुमकां. नोवें तेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ, देव आतां ह्या कुर्साच्या जडायच्या पोंदा आसा. आमचो सोमी ते धुळींत पडला. तो सगळो सुविद्रूप जाला, अस्कत जाला, नित्रणी जाला, तरी तो धैर्य सांडिना. त्या कुर्सा खातीरच बापान ताका धाडलो. बापाक तो विधेय जाता, बापाची खुशी तो पाळटा आनी त्या कुर्साक तो परत वेंगून धरता. मागणे. आमच्या मोगा पासोत कुर्सा पोंदा कश्टांच्या जेजू, आमच्या संवसारी जिणयेच्या पयल्या वेळार आमचो अस्कत, भावार्थ, गर्व, हांकार आमकां पोडाशें करता. पिडा शिडा कश्ट नश्ट आमकां अडसून धरतात. तुजेर विश्वास दवरलेलो मनीस न्हंयचे देगेर आसच्या रुखा परी सदांच जिवो आसता म्हणलें आमी समजाशें कर. आमचो पेलो कश्टातना, वळवळतना ताका हातदन उखलूंक बरें मोण आमकां दी. आमीच जावन पेल्याचे कुमकेन दावाशें, पडले आमच्या भावा भयणीक आदार दिशें आमकां बरें मोण दी. सोम्या काकूळत आमची कर, सोम्या काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयसय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चिन्येच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी संपतलो हांव
गायाणानी जिनेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठाणी संपतलो हांव गायाणानी एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुझे थंय ताचे संगी आसतना उपकोण म्हाका भोगाना एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुझे थंय ताचे संगी आसतना उपकोण म्हाका भोगाना जिनेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठाणी संपतलो हांव गायाणानी. दवेस्ते साव जेजूचे आंग वस्त्र काढन ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ खंयच्या सर्व रितींनी जेजूक अपमान करूंक जालें गे त्या सर्व थरांनी ताका तांणी कश्टिलें. आतां ताचे वस्तू सयत तांणी काडलें. मनशांक ताचो मान धांपोवंक वस्तू गरजेचें. आदाम आनी येवेक पाताक करच्या पर्यंत वस्तुराची पर्वा नातली. पाताक आदार तस नेसनाची तांकां गरज दिसली. जेजू थंय पातकाची सावळी सयत नातली. संपूर्ण कुरपेन तो आसलो तर पातकी मनीस ताका कशें विणगो करूंक सकात. पवित्र स्नानांत आमकां कुरपेचें वस्तूर दिलां. ते कुरपे जिविताचे नेसान सदांच नेसोंक आसा. कुरपेचे नेसान पातका वरवीं आमी मेळ्ळें केलां. देखून आमी पवित्रपण जोडूंक आसा. कुडीचे नेसान आमकां जाय. सारकें नेसोंक नातलीं साबार जाणां आसात. आनेका कुशीन नेसोंक गरज आसच्या की सडीत वस्तूर आसून जियोवची आसात. सारकें नेसान नातल्यांक तांक आसल्यांनी तांकां नेसान दिवंक तांची मत उजवाडावची गरज. वस्तूर आसुनी फॅशनाचे वस्तूर नेसोन कुडीचें उक्तें प्रदर्शन करतल्यांची कुडीचें पवित्रपण आनी मान जाणा जावचे खातीर मागया. मागणे. जेजू, पवित्र स्नानांत तुवें म्हाका पांगरयलो कुरपेचो शेलो हांवें सदांच सांबाळिशें कर. पवित्र तेलान त्या दिसा माकली म्हजी कूड हांवें ती मानसुगेन सांबाळून तुका हांवें महिमा दिशें कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय घाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. पोरको जावन आसता बिडार दिले हांव उक्तो आसता नेसूंक दिले भोगा ते राज म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना बावडा कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले म्हज्या ल्हाना बावडा कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले. 11वें स्तेसांव जेजूक कुर्सार किळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. जेजू भरादीक कुरीस कांदार घेवन कश्टांची वाट सोलोवन पावोवंक जाय जाल्ले सुवातेक
कालवारीच्या पर्वताक पावलो. थंय आतां त्या कुर्साचेर ताचे हात आनी पाय विस्तारून तो न्हिदोन आसा. कांट्याचो मुकुट ताच्या मस्तकाचेर सांसिला. ताच्या हाता पांयांक खिळे मारतात. ह्या वेळार जेजूक भोगची ती दूख विशेष. आमचे हर एकल्याचे एक एक पाताक एक एक खिळ्या परी ताका तोपता. ती दूख ताच्या काळजाक लागता. कुर्साक ताका वयर उबारला. सर लोकांक आपणाची ओडची ताची घडी लागी पावल्या. ती घडी मनशाकुळाचे सोडवणेची. ती घडी संसार राखून आसा. दुस्मानांनी जेजूक कुर्सार खिळायले बरी आमी आमच्या कठीण उतरांनी पेल्या कुर्सार खिळायताव. आमची उतरां हेरांच्या काळजाक आनी मोतीक तोपतात. हेरांचो जीव काडतात. आमच्या उतरांचे नियंत्रण सांबाळया आमी कोणाक दुखयलां तांचे बोगसाणे मागया. मागणे सोम्या आमी आमच्या उतरांनी केल्ले आमचे अपराध बोगशी. तुमचे उलोवणे मिठा भशेन रूस दिवचें जावं म्हूण पावलोन शिकयले परी आमी आमची उतरां पेल्याक संतोष आनी समाधान दिवचे तसली उलोवंक शिकय. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय खाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. जेजू सोम्या मुझ्या भावा कुर्सार कित्याक काढता. कश्ट तुझे कशे परिहार करू. कशी देव तुका सहाय. कशी देव तुका सहाय. जेजू सोम्या मुझ्या भावा कुर्सार कित्याक काढता. कश्ट तुझे कशे परिहार करू. कशी देव तुका सहाय. कशी देव तुका सहाय. पावना कबीर मोत मुजी तू पुता पाव भीमोत बावांची तुझ्या. केदार कष्टांतांच्या सहाय तू करताय तवळ सहाय करताय तू माका. तवळ सहाय करताय तू माका. जेजू सोम्या मुझ्या भावा कुर्सार कित्याक काढता. कश्ट तुझे कशे परिहार करू. कशी देव तुका सहाय. कशी देव तुका सहाय. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ कालवार पर्वतार 3 खिळ्यांचेर जेजू 3 घंटेभर उमकाळून आसा. उस्वास काडूंक सयत तो कश्टाता. दुखीच्या उस्तल्या शिकाराचेर तो आसा म्हणयेत. हाच्या की सडीत दूख मेळोवंक साध्य ना. म्हज्या आनी तुज्या पातकांचे फारीकपण दिवन पाताक बोगसून बापा
तांकां बक्षी म्हणून सर संपोदलें म्हणल्या उतरा संगी आपलो आत्मो बापाच्या हाती ओपून दिवन तो प्राण करता. मरण आमकां बेजाराय हाडटा, खंतीन बुडयता. साबार मनीस प्रत्येक जावन आवयो आपल्या भुरग्यांच्या आनी मोगाच्या मनशाच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्यांत. तांकां बुजोवचें बरें म्हूण आमचें तें आसा जाताना तांच्या दुखांत आमी वांटो घेता. पातकाक आमी मोरया, जिविताक आमी उठया. मागणें. सोम्या, तुजें मरण आमचें तारण. बापाचे कुशेक विधेय जावन तूं कुर्सार मेलोय. आत्मानाचो अवमर्यादेचो गुर्तू कुरीस तुज्या मरणा वरवीं पवित्र केलोय. अपराध्यांचो कुरीस तुकाय फोव जालो. पूण त्याच कुर्सा मुखांत्र हो संवसार सैतानाचे पदवेतावन तुवें राखलोय. तुज्या मरणान पाताक सलवालें, जिवीत जिखलें. तुज्या कुर्साक मान करतना म्हजे जिणयेचे कुरीस मोगान स्विकार करूंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय घाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. बापा तुझ्या हाती मुजोत मोर पिता. बापा तुझ्या हाती मुजोत मोर पिता. तुझे लागीं धांवून येता सोदून तुजो आसरो. निराशी जावं सोणा सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. बापा तुझ्या हाती मुजोत मोर पिता. बापा तुझ्या हाती मुजोत मोर पिता. तेरावें स्तेसांव. जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. जेजूची निर्जीव कूड सकला देंवोवन मोरयेच्या हातान दिली. पुताची निर्जीव कूड दुखेस्त आवयच्या हातांत. जेजू ल्हान भुरगो आसतना मोरयेन त्याच हातांनी जेजूक वेंगन दवरलें. जतन घेतली आनी खाण दिल्लें त्या दाळा तिका जाल्लो संतोश विशेष. आतां आसा त्याच मोगाच्या पुताची जीवनांतलेली कूड. मोरी आतां दुखान भरल्या. सिमियांव प्रावादीच्या उतरा प्रकार एक दुखाचें थालवार तिचे कुशीन पासार जाल्या. पुताच्या कश्टांनी ती वांटेली जाल्ली. आतां हे संकश्ट आटेविटे ती सोंसता. जेजूचे कुडींत आतां जीव ना. मनशा साहेबान तो मेला. गोवांचो खण मातयेन पडून मेल्यार मात्र जीव दिता. जेजूच्या मरणान आमकां जीव मेळटा. मागणें. मोरये आमचे माये, तुजे बरी सर्व कश्ट भरवशाचे दिश्टीन स्विकार करूंक आमकां कृपा लाभय. आमचे जिणयेंतले कश्ट संकश्ट मोगान घेवंक आमकां शिकय. सोम्या काकूळत आमची कर.
सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय घाय म्हज्या काळजात कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. सावळेत रावूं तरी विशेव आमकां मेळटा. जावचे सगळे आमच्या बोऱ्याक थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कुर्सार आमरुकार पोटलो दलाय सोम्या. सरमान होगळाप फावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. चौदा वेस्तेसांव जेजूची निर्जीव कूडू निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलय सगळो संवसार. नियाळ जेजूची निर्जीव कूड आतां फोंडांत विशेव घेता. तो जिवांत आसतना ताका विशेव घेवंक पुरासान काडूंक पर्यांत वेळ नातलो. लोक हरिहरींनी ताची शिकोवंक आयकोंक येतालो. आतां ताचे भोंवतणी लोक आसा. ताचें मोरण पळोवंक ताचे कुडीक निकेपूंक सारकी सुवात ना. कोल्यांक माटी सुकण्यांक घोंटेर आसल्यारी ताका मातें तेंकूंक सेगते सुवात ना म्हूण ताणें म्हणलें. मागणें सोम्या, तुजी कूड तुवें कुर्सार मोडली. ती आतां निकेपितना आमचे पातकी सैमी तूं फोंडांत दवर. पोरन्या सैंबाक मोरून नव्या जिविताक आमकां उठय. आमी पातका वरवीं होगडायिल्लो जीव आमकां पाटीं दी. फोंड तुका शाश्वत न्हय. तोच फोंड तुज्या जिवानपणाक साक्ष जालो. महिमेंत रिगचे पयलें सर्व कश्ट सोंसची गरज म्हूण तुवें म्हणलें. आमच्या जिविताचे सर्व कश्ट मोगान स्विकार करन एक दीस तुजे महिमेंत भागीदार जावंक आमकां शिकय म्हूण मागता. सोम्या काकुळत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय घाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. ही कुर्सातस मोना स्वादी आत्मोवरून तुझे हरी. जोंडी ताका सासनीक सूख. प्रार्थुया. सोम्या, तुज्या कुर्साचे वाटेचे पॉयन आमी नियाळ्ळें. तें पॉयन तुवें संपूर्ण केलें आनी तुजो शेवट जोडलोय. आमी आजुनी ह्या संवसारांत पयनारी. आमचे पॉयन तुज्या पयनाक मेळयता. तुज्या कश्टा मोरना आनी जिवानपणा वरवीं आमकां जिवीत लाभलें. गोवांचो खण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत एकोडोस उरता. मोरात जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. आमकां जिवीत दिवच्याक तुजें पवित्र मोरण आमकां सोडोवन आनी बचावी दिता. तूं मेलोय. तुज्या रक्तान मोलाक घेतले आमी
आज देवाची भुरगीं जाल्यां. देवाच्या भुरग्यांक सहज जाल्ली जिणी जियोंक तुजे संगी चलोवन आमकां आदार दी. कश्टा मोरना उपरांत तूं महिमे बरी जावन जिवंत जालोय. त्याच सजीवानपणाच्या संतोषांत आनी जैतांत आमकां वांटेली कर. त्या पास्काच्या घडिताक आमकांच आमी तयार करता. पोरणे सैम नेगार करन नव्या व्यक्तित्वा संगी कुरपेच्या नव्या जिविताक उठोवंक नवें जिवीत नेसूंक आमकां फोव कर. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. नमान तुका पवित्र कुर्सा, नमान आमच्या मोगा गुता. नमान कुर्सा जैते वोंता, नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. नमान तुका पवित्र कुर्सा, नमान आमच्या मोगा गुता. नमान कुर्सा जैते वोंता, नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा मोना पोरयान जेजू घालतो जालो. जेजू मेलो जीवन जालो, नव्यान येतलो. कुर्साक मांडा तावणी मान फावो केलो. कश्टा मोरनान सर मनशान धोरवो सोवू देलो. नमान तुका पवित्र कुर्सा, नमान आमच्या मोगा गुता. नमान कुर्सा जैते वोंता, नमान कुर्सा आमच्या सोम्या.